सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, चल देंव आतां, कित्याक इजिप्तांतली तुवें भायर काडली ते तुजे पोरचेन पातक केलां. हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली, ती तांणी रोकडीच सोडली. कोडयलोल्या भांगाराचो एक पाटकुलो करून ताचे मुखार ती साश्टांगी पडली आनी ताका बोजून तांणी ताका योजन्याच्यो बोलयो भेटयल्यो. तांणी म्हणलें, इस्रायला, हो आसा तुजो देव, ताणेंच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यान. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, ही परजा निबोर मानीची म्हूण म्हाका बरें गमून आयलें. म्हाका सोड आतां, म्हजो राग तांचेर जळटलो आनी ताचो हांव भस्म करतलों. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलों. पूण मोइजेसान सर्वेस्परा आपल्या देवाक थंड करपाक ताका अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, तुज्या बावल्याच्या पोतबेन आनी हाताच्या बळान तुवें तुजे पोरचेक इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्याय. तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग तिचेर जळून दितलो? तांचो घात घेवपाक, दोंगराचेर ती मरून वचपाक आनी प्रिथुमेवेली तांकां नाच करपाक ताणें तांकां भायर काडून हाडलीं. अशें तूं इजिप्तकारांक म्हणूंक दितलोय? तुजो जळटो राग न्हिवून दी, थंड जा आनी तुजे पोरचेचेर हें नश्ट येवंक दिवं नाका. अब्राहाम, इजाक आनी जाकोब तुज्या चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिल्याय. मळबाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संसोद वाडयतलों आनी हो तुमकां हांवें भासायला तो सगलो देश तुमचे संस्थीक दितलो आनी ती तो सदांकाल आपलें दायज कशें भोगतली. आनी सर्वेस्पर थंड जालो आनी जें तो आपले पोरजेचेर नश्ट हाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरेबाशी ताणें एक पाडकुलो घडलो. कोडलोल्या भांगाराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेमोद देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलांची ताणी मुर्ती दवरली. सोबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत ताणें केल्लीं वर्तीं कर्तुत्वां, कानाच्या देसांत नवलां विस्मितां, तांबडे दर्यांत अजापांचे चमत्कार, तरी देवाक आपल्या तारोकाती विसरली. सोबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयज तो जाल्लो राग पेल्यान काडच्याक तांचे खातीर विनोती करूंक ताचे मुखार जालो उबो. मोइसेस ताणें विंचून काडलोलो. सोबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. जुवांव परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून जुदेवांक म्हणलें, हांवूच म्हजेशी गोवाय दीन जाल्यार म्हजी गोवायकी नीज न्हय. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा, आनी जी गोवाय तो म्हजे विशीं दिता ती नीज म्हूण हांव जाणो.
तुमी तुमच्या निरोप्यांक जुवांवाशी पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली. हांव मनशाचे गोवायकेचेर दवरलोलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारणा पासो उलयलां. जुवांव एक जळटो आनी लोकलोकीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गोवाय जुवांवाचे गोवायके परस व्हड. जीं कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्यांत हांव करतां तींच कामां. बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात आनी म्हाका पाठयलोल्या बापानूच म्हजे विशीं गोवाय दिल्या. तोच ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रूपय तुमी कदींच पळोवंक ना आनी ताचो सोबद तुमचे सवें रिगूंक ना. कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी विस्वास ठेविनात. शास्त्र लिखीत आनी सासणाचें जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीट घालून वाचतात. खरें म्हणल्यार तींच म्हजेशी साक्षी दितात. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळच्याक म्हजेशी येवंक तुमी राजी नात. मनशाचो जो मान म्हाका मेळत ताची हांव पर्वा करची ना, पूण हांव तुमकां पक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सवें नाच. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां आनी तुमी म्हाका मानून घेनात. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतल्यात आनी तुमकां भावार्थ कसो आसूं येयत. कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात, पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी पर्वा करीच नात. बाबा मुखार हांव तुमकां लावन दितलो म्हूण समजूं नाकात. मोइजेसाचेर तुमी विस्वास दवरतात तो तोच मोइजेस तुमकां लावन दितलो. तुमी मोइजेसाचेर विस्वास दवरलेलो जाल्यार म्हजेरूय विस्वास दवरतले आसल्यात, कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताच्या बरोवपांचो तुमकां विस्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचो कसो म्हूण तुमकां विस्वास आसूं येयत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाकाडणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मोग देवाचे आसने खुणायता. मोग आसा थंय विस्वास आसा आनी विस्वास आसा थंय बरेपण आसा. सुटकेचें पुस्तक इस्रायल पोरचे सवें देवाचो मीठ मेर नासलोलो मोग उक्तो करता आनी कोण पोरी देवान आपले पोरचेक राखली, सांबाळली आनी गुलामपणांतली सोडयली तें सांगता. पूण पोरजा देवाक विस्वासी रावचे बदलेक अविश्वासी जावन कुड्ड्या देवांक आपलो देव करता. तेन्ना देवाचे खुशे आड तीं पातक आदारतात. असल्या वेळार देव इस्रायल पोरजेचेर मोगाचो शीण करून मोइजेसा वरवीं तांचें अविस्वासीपण दाखोळ करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू पोरजेची काळजां वळखून तांची वांकडी चिंतना तांच्या तोंडार सांगून दिता आनी आपूण देवान पाठयलोलो सोडवणनार हें सोत वळखूंक पोरजां विसरली देखून खोंती भरीत काळजान मोगाचो शीण करता. देवान आमकां आपलो एकलोच उपुरबायेचो पूत जेजू क्रिस्त दिला. ताचेर विस्वास दवरून खऱ्या काळजान ताचो मोग करुया आनी जिविताचे दर घडयेक ताका विस्वासी रावया. सर्वेस्पराचो सोबद सर्वेस्पराचेर बावार्थ दवरिनात जाल्यार जेजूच्या उतरांचेर कसो म्हूण बावार्थ दवरतले हांव असो प्रश्न करता. आनी ह्याच पासत
जेजू तांकां पोक्की वळखता म्हूण सांगता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. जेजू म्हाका पोको वळखता. हांवूय ह्या म्हज्या उतरांत आनी यात्रेंत जेजूक जाता तितलो वळखूंक आमी वावरुया.